मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सोमारा भोमाच्या लोकांवांगडा नॅशनल हायवे एक्सपान्शनाविशीं बसका घेतली. ह्या मिटिंगे वेळार मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांक प्रकल्पाच्या पुराय कामाविशीं प्रेझेंटेशना वरवीं माहिती दिली. जाल्यार ह्या सरकाराचेर विश्वास ना अशें म्हणीत बायपासाविशीं क्लॅरिटी दिवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. तशेंच एक्सपान्शनाक विरोध करून बायपासाची मागणी केल्या. आम्ही भोमा साकून येयल्या नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन आमकां कितें सांगपाचें सांगलें. आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें. तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओवर काडटलो पंचायत आमी वयपाचें भितरल्यान येवपाचें देवळां वयचें ना कांयच वयचें ना तेणी सांगलें. म्हणून ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मीटर कोर्टाक 60 मीटर ते चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. हे आतां सगळें फोटींगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां बायपास काडून दिना कित्याक ते तेजेर विचार कराक म्हण तुमी. आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आणि फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो. बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना. आमकां ऑप्शन कितें आसा फक्त आमकां बायपास जाय. तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून सीएमा कडेन मागला. कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसोय कितेंय वांटून करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडलें पडलेलें ना. घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच. पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें आनी फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून दिवचो. भोमा खाजन आनी शेत जमीन आशिल्ल्यान थंय बायपास शक्य ना. जी 4 घरां मोडची पडटात तांकां जमीन आनी घर बांदपाक पयशे मेळटले. हेर खंयचीच घरां वा देवळां मोडचे नात म्हण लेखी बरोवन दितले. मुख्यमंत्री उलयलो. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां खूब मोव वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तेंच्या तकलेंत आसा. तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें ते तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तेंच्या तकलेंत आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून. पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तेंच्या तकलेंत गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त तेचेर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे तेची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तेंचो तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता. आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसात म्हणजे ते गाडे खरे म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन ताका थंयसर परत आसा तेचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. त्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय. थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हू. कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला. 2007 चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा. बट तरी सुद्दां ताचें जालें की दुसरो आनी एक प्रपोजल तो खूब व्हडलो प्रपोजल इको सेन्सिटीव खाजन लँड आनी हें सगळें आशिल्लें. पण ताका एक गजाल सांगला फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता तांकां तुमी कॉपरेट करात. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेज्यांनी बरोवन मागला. आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय कसलोच भाग वचना. ही 4 घरां सुद्दां तेज्या पलीकडे आमी कांयच वचना. उरलेली घरां जी नुस्ती मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयना म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली. म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता पूण तांकां विशय बरेंच पटले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.